गोंय सरकारांतले खेळा मंत्री बाबू आजगांवकारान आपल्या मिशन कमिशना खातीर 2017 सावन गोंयच्या दिव्यांग खेळगड्यांक राष्ट्रीय पांवड्यार भांगरा, रौप्य आनी कांस्य पदकां जिखपी खेळगड्यांचे तशेंच खेळा संघटनेचे सुमार 2 कोटी 18 लाख रुपयाचे अनुदान आनी आर्थीक निधी आडान दवरल्या असो काँग्रेसीचे सरचिटणीस अमरनाथ पणजीकरान आरोप केला। RDX खातीर पणजेच्यान विशाल साळगांवकर। मिशन 30% कमिशन म्हटल्या उपरांत गोंयचो उपमुख्यमंत्री, राज्याचो पर्यटन मंत्री आनी आयच्या विशयाचो खेळा मंत्री मनोहर उर्फ बाबू आजगांवकार आमी दर वेळा हेची लक्तरां, हेचे भ्रष्टाचार आनी हेचे मिशन 30% कमिशन कशे रितीन वापरता हे आमी उक्ताडार हाडलेले आसा की गोंयच्या खेळामेळार वावर करपी आमचे खेळगडी, आमचे क्रीडापटू हेंचे पैसे तेणी जबरदस्तीन दादागिरीन आडोवन दवरलेले आसा। गोंयच्या खेळपटूंक, गोंयचे ज्यो खेळाक निगडीत संस्था आसा तेंचे पैसे तेणी आडोवन दवरलेले आसा फक्त इतल्याकूच की त्या पैशांचेरूय तो 30% कमिशन खावपाक सोदता। 2017 सून जे पेंडिंग आसा जवळ जवळ 2.18 कोटी 2 कोटी 18 लाख हे गोंयकारांचे पैसे स्पोर्ट्स डिपार्टमेंटान गोंयचे खेळगडे जे खेळटात तांकां वेगवेगळी इनामां फावो जाल्यात, पदकां फावो जाल्यात, कोणाक गोल्ड मेळ्ळा, कोणाक सिल्वर मेळ्ळा, कोणाक ब्रॉन्झ मेळ्ळा, हेंचे पैसे अजुनूय दिवंक ना। आतां 2 कोटी 18 लाख हेचेर जर 30% कमिशन जर आमी काडले, तेचो जर हिशोब केलो जाल्यार एकाची हास, एका आशा जी जाल्ली आसा ती 65,40,000 एका येणावळ येतली ही तेकाच एक आशा आसा। एकंदर जो हो प्रकार पळय हो मोठो करप्शनाचो विशय आज हांगा काँग्रेस पक्षान उक्ताडार हाडलेलो आसा। म्हाका दिसता सगळ्या डिपार्टमेंटांनी आज करप्शन हे मोठ्या प्रमाणात चल्लेलें आसा, राजरोसपणे चल्लेलें आसा आनी स्पेशली बाबू आजगांवकर जे 2 डिपार्टमेंटाचो जो मंत्री जावन बसलेलो आसा ते डिपार्टमेंटाचे तर दोस्त ताणें घातलेलो आसा तर तो आनी विचारपाचोच ना, टुरिझम डिपार्टमेंट आसूं जावं स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट। म्हाका दिसता हो जर प्रकार पळयत हे जे खेळगडे जे गोंयचे तरणाटे आपल्या कश्टांनी गोंयचें नांव खंय तरी वयल्या पावंड्यार व्हरता आनी भारत म्हणजे नॅशनल लेवलाकूय आनी इंटरनॅशनल लेवलाकूय आपल्या कश्टांनी फुडें गेल्ले आसा। सरकार ताका कसलीच मदत करना। एके वाटेन सरकार म्हणटा आमी सगळ्यो आमचे पॉलिसी आसा ते व्यवस्थित चल्लेले आसा, सगळे बारीक ग्रासरूट पर्यंत आमी पावता, जाल्यार हो प्रकार कितें? हे पैसे जर अशे आडून तुम्ही दवरले जाल्यार आनी स्पोर्ट्स पर्सन्स आमचे कशे तयार जातले? एक तर तुम्ही प्रमोशन कांयच करिना, तांकां पयलीं म्हणजे कांयच फायनान्शियल तांकां सपोर्ट करिना, खंय तरी पेरेंट्स आपले लोनां काडून हे भुरग्यांक फुडें हाडटा। सगळ्या स्पोर्ट्सान जर आमी पळयत बारीक नजर मारीत जाल्यार सगळे जे स्पोर्ट्समॅन आसा ते पेरेंट्सांनी तांकां खंय तरी आपले भुरगे फुडें वयचे, तेंच्यान टॅलेंट आसा, ज्या स्कुलां आसा ती अशी प्रमोट करता भुरग्यांक, जाल्यार फुडें पावून स्टेट लेवलाचेर तांकां कांयच सपोर्ट मेळना। ताका लागून गोंयचे अवघे स्पोर्ट्स पर्सनची नांवां आसतली ते खंय तरी तांकां एक तर बाबा मिनिस्टर लेवलाचेर तांकां सपोर्ट मेळटा ते वयर पावता, पूण जे खरे आपल्या ताकदीन म्हणजे तेंचे टॅलेंट आसा ते भुरग्यांक खंयच प्लॅटफॉर्म मेळना।